सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे आयताराचे मिसाचे भेटेन आमची सगळी मागणी हे मिसाचे भेटेन आमी देवाक उबारुया. कितें भाशेन आयज आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वर्ल मार्टिन्स, रेजिना डिसुजा आनी एस्लो ओलिवेरा आयज आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमकां सगळ्या गोंयकारांक फावो तितली जागृताय मागुया. आमच्या सरकाराक फावो तितलें गिन्यान मागुया. आनीक आमी सगळीं देवाच्या राज्यान वाडटा आसतना आयच्या दिसाक कितें भाशेन सगळ्या वेदी सेवकां पासत ऑल्टर सर्वर्स घोडे ह्या गेल्ल्या 7-7.5 म्हयन्यांनी ही आमची वेदी सेवकां इगोर्जेन नात. तरी आसतना जायती सेवा आल्ताराची तांणी केल्या आनीक बेगीनूच तांणी परतून आल्ताराची सेवा करपाक आमी प्रयत्न करता. तर आमच्या सगळ्या वेदी सेवकांक आमच्या फिरगोजेच्या तशेंच आमच्या आख्या क्रिस्ती भावार्थाच्या वेदी सेवक जे आसात तांच्या सगळ्यां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज सगळीं जेजूची पाटलावदारां. आमी पाटलावदारां न्हय, थोड्याच सुवातार पूण सगल्यांक. पाटलावदार न्हय, थोडेच गडेक पूण सगल्या वेळार. हेच पासत आयचो विशय आमकां शिरकायता. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण गोडी तुमी नोकलोत. आयज आमी महान दोन प्रांती वेदी सेवकाक भेटयलोलो दीस समोर ओंपता. तेन्ना जावं वेदी सेवक वो क्रिस्ती भावा भयणां कशीं आमी सदांच जागृतायेन जियेवंक आमी सगल्या खातीर आनी केरीत भाशेन वेदी सेवकां खातीर ही मिसाचे भेटेन मागुया. जागृताय सांबाळूंक आमकां सगल्यांक उलो. जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नोकळोत. आतां सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें सगल्या वेळार व सगल्या घडयांचेर सगल्या स्वातांचेर आमी जेजूची पाटलावदारां, जागृत पाटलावदारां. पूण जायते फावटी ही जागृताय आमी सांबाळूंक चुकल्या देखून देवाचें बोगसणें मागुया. सोम्या, ह्या संवसारांत तुजी सेवा करतना आमी तितली जागृताय सांबाळूंक ना. तुका गोवाय दिवन जियोवचे परस तुजेर आमी आड गेल्यान. वेळाचो इबाड करून आमी व्हड पिशेपणांक वेंग मारल्या. आमकां भोगोस सायबा, आमी पातकी म्हूण वळखून आमी आमच्या पातकांची दूख धरता आनी तुजी काकलूत मागता.
Krista, Babacia eklias putra, Soglia Deva ciśni, tu sosaracie pakataj, Amcika krótko. Babacia uzna postać, Amcie marny, aj budny, I tak powinna gwiazda maty, Ty babacie pojmiecie Jezu Chrysta, eklostu powiedz, eklostu śmor, eklostu morny śmor. प्रार्थना. सोरपदवीदार देवा, आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमचे वेलीन सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासनाच्या सासना. Amen. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय पोरजोळीत, तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात तीं तिका रोखडींच सोडून काडटात, आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं थावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडखोड सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक संपूर्ण जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता, आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा, आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. परतून म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका अंतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुका दिन वाचता, हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो धादोशी. म्हजें ओंठ मुरगडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दोल्लां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्याचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. भाग्यवन पावलून थेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बोरमासो नासलोल्या येरा मनशान पोरी तुमी कोती बोरीत जायना जावंक मोन्नाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तोर सोत मानता. तेच पोरी
जेजूचेर बावार दवरून मेल्ल्या तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें: सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उत्तोल्याव ती मेल्ल्यान तांचे आदी वेची नाव. तर हुकूम परगडटल्या देवदूताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कोन्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्ल्यान ती पयली पुनर्जिवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उत्तोल्यांक क्रिस्ताक अंत्रोलार मेलचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले. म्हणटच आमी सदांकाळ सोम्या बरोबर आसतल्या. देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर उद्गार. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नोखलोत. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा फर्मणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वसऱ्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हांव तुमकां वळखना. भाव भयणीनो, हीं उतरां जेन्ना आमी सर्गीच्या दारवट्याचेर पावता तेन्ना आमकां म्हणलीं जाल्यार कितें जातलें?
हांव तुमकां वळखना. आमकां घडये झींट मारतली, आमी घडये सांडटले हांव, आमकां दूख भोगतली. जागृताय आमकां भोव गरजेची आनी जागृताय सगल्या वेळार, जागृताय सगले घडयेर, जागृताय सगल्या जिवितांत. आयचें देवाचें उतर, आयचो सेवा धर्म आमच्या मुखार हें सोत उक्तें करता. रिवायंड मारून भाव भयणीनो एक सुमान फाटीं वचुया. 1 तारखेर आयतार आसलो आनी त्या आयताराक चांदोर रेल्वे क्रॉसींग जें आसा, डबल ट्रॅकिंग बांदपाचें काम जंय सुरू करपाचो आसलो सरकार, थंयसर जायत्या जाणांनी जागरण केलें. रेल्वे ट्रॅकांचेर सायडीन, रस्त्यांचेर हजारांनी लोक. आनी ही जागृताय हें जागरण करीत भाशेन जी जागृताय ह्या लोकांनी आपणाकूच घेतलेली त्या पासत. घडये तांकां आमच्या मंत्र्यांनी म्हणलें सो कॉल्ड एक्टिविस्ट न्हय ते, एक्टीव सिटिजन्स हांव म्हणटलो. आनी हे एक्टीव सिटिजन्स जे आसले ते जागृत, आनी जागृत म्हणटच तांणी माहिती घेतल्या, तातूंतल्या थोड्यांनी रिसर्च केल्या. जे डॉक्युमेंट्स आसात सरकाराचे, जे डॉक्युमेंट्स आसात ह्या वावराचे, ह्या प्रोजेक्टांचे, प्रपोजल्सांचे, ती सगळी शिकवण केल्या उपरांत हे जे एक्टीव सिटिजन्स आसात तांणी हीच म्हायती रोखडीच दुसऱ्यांक दिल्या. आनी ती म्हायती घेवन हे इतले हजारांनी गोंयकार आयज उठल्या. एक्टीव सिटिजन्स, नॉट एक्टिविस्ट. जाल्यार हे एक्टीव सिटिजन्स जेन्ना जागृताय सांबाळपाक आयले तेन्ना घडये जे प्रोजेक्ट करपाचे आसात ते समजले रात जातली, हे लोक वयतले आनी काम सुरू जातलें. पूण हे एक्टीव सिटिजन्स जे हजारांनी आसले थंयसरलो कोणूच हालूंक ना. सकाळीं 5 जाव पासून जागृताय थोडोसो वेळ न्हय, फकत रातचो इल्लोसो शो करूंक न्हय, पूण सकाळ जाव पासून आख्खो वगत तांणी ती जागृताय सांबाळली सगळे घडयेर. भाव भयणीनो, आयज कित्याक उगडास कोत्ता हाचो? कित्याक ह्या दिसांनी हीच जागृताय आमच्या गोंयांत जायत आसा. आनी ही जागृताय जी जाल्ली आसा ती आमच्या जिविताक लागता. आनी जरी तर देवाचें उतर आनी आमचें सेरमांव जरी तर आयज हें नियाळना जाल्यार आमी कितें नियाळचें? तर ही जागृताय सांबाळपाक भाव भयणीनो आयज देवाचें उतर आमकां सगळें उक्तेपणी दाखयता. ही जागृताय आमकां जाय, कित्याक जरी तर आमी जागृत ना जाल्यार आमकां चोरून नागोवन फटोवन वेतले. आनी हें समजून घेवपाक जाणवायेची गरज. जशें आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता. कोण एक मनीस जाणवाय परजळीत देखून तिचो परजळ घेवंक वेता, सोदूंक वेता जाणवायेक. आनी हे आयचें वाचप करीत भाशेन आमकां सांगता जाणवाय म्हणजे जी देवाची जाणवाय आसा ती खुद आपूण येवन आमकां सोदता. इट इज नॉट दॅट वी गो इन सर्च ऑफ विजडम, बट विजडम हरसेल्फ कम्स इन सर्च ऑफ अस. इतलें की बरे भाशेन सांगलां, आमच्या दाराशी येवन ती बसली, तुका मेळटली. असली जागृताय आनी असली जाणवाय ही आमकां आयिल्ली आसा, आमच्या दाराशी येवन बसलेली आसा. घडये हो वावर जो आसा सगळो रिसर्च करपाचो, जाणा जावपाचो थोड्यांनी केला. आमी सगळ्यांनीच करूंक ना आनी आमी सगळीं करूंक पावना, कित्याक आमकां सगल्यांक वावर आसा. पूण ही जाणवाय जी हातूंतल्यान आसा म्हणजे हे जागृताये विशीं, ह्या प्रोजेक्ट्सां विशीं जी जाणवाय आसा ती आमच्या दारांचेर हाडून बसलेली आसा. आमच्या म्हणटा तेन्ना आमी जायते भाशेचीं आसात. आमी सादीं लौकिकां आसात, ले पीपल. आमी थोडे सायंटिस्ट आसात. आमी थोडे हो वावर नेटान करपी एक्टीव सिटिजन्स आसात. आमी थोडे मंत्री आसात, आमदार आसात वेंचून काडलेले लोकांनी. जाल्यार हे सगल्यांच्या दाराशी ही जाणवाय येवन बसलेली आसा, दाखोवपाक आमकां उक्तेपणी. तेच बरोबर आनीक एक भाग आसा, जे फटोवपी आसात ते आसात. म्हणजे ही जाणवाय जी तुमकां मेळ्ळ्या ती फोट, तो फेक न्यूज.
आनी फेक न्यूज घेवन जो सारको न्यूज आसा तो फेक करूंक भोंवपी आसात. ह्या दिसांनी आमच्या वॉट्सॅपाचेर एक मॅसेज घुंवता, ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा. फकत एक 6-7 स्लायड्स करून धाडल्यो घडये तांकां आमी म्हणपाक शकतात भक्त. ते कशेय भाशेन जो प्रोपोनंट आहा ताचे भाशेन ताचे खातीर वावरूंक जाय, देखून लोकांची मनां घुस्पावूंक जाय. जे कोण एक्टीव सिटीजन जाल्ले आसात, जाणी जागृताय सांबाळल्या, तांकां न्हिदेक घालूंक जाय व तांकां कन्फ्यूज करूंक जाय. हो वावर हो ट्रान्सफॉर्मिंग गोवा म्हणटा ते करतात. भाव भयणीन, असल्या वेळार जागृत आसलेले एक्टीव सिटीजन्स ऑफ गोवा सगळे तयार आसात. आनी हें करता आसतना आमकां भिरांत ना. आमचो भरवोसो देवाचेर आसा. जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू तेसलोनिकारांक चीट बरोवन सांगता, जेजूचेर भावार दवरून मेल्यांत तांकां ताचे बरोबर परतून हाडटलो, पुनर्जिवनपण. म्हणटूच ह्या वावरान, ही जागृतायेन, ह्या झुजान घडये थोड्यांक काडून भणकणीन भितर घालतले. जे भाशेन आतां एरेस्ट वॉरंट काडला, 6 जाणांची नांवां आनी आदज म्हणून घातलेले आसात. आदज म्हणटा तितून सगळे ते हजारांनी लोक जो आसलो ते आसात. भिरांत घालपाक एके भाशेन ह्या वावराचें मरण. पूण भियेनासतना फुडें सरून आमकां ह्या पुनर्जिवनपणांत वांटो आसा. आनी पुनर्जिवनपण म्हणल्यार जैत. जो कोण जागृत रावता तो जैतिवंत जावंकूच जाय. पूण जो कोण झेमेता, जो कोण म्हणटा हें आनीक आमच्यान जायना, कितलेंय केल्यार आमच्यान तें आनी करूंक जाता, थोडे जाण असल्योय खबरो घालतात. कोंकण रेल्वेचेर आड झूज केल्लें, कोंकण रेल्वे येवंक ना, वो आनी कितलेच चळवळी केल्यो तें जावंक ना, आनी आतां हेंय जावचें ना. कित्याक बेस्तेंच? हे पासून सांगप चुकीचें. कित्याक ज्यो चळवळी केल्यात आयज पासून आनी जागृताय तातूंतल्यान हाडल्या, तातूंतल्यान बदल जायतो आयला. घडये आख्खें जावंक ना, 100% सक्सेस मेळूंक ना, आनी 100% सक्सेस घडये आमकां केन्नाच मेळचें ना. पूण जरी तर ही जागृताय आमी सांबाळिना जाल्यार इल्लें आहा तें पासून काबार जाता. आनी हें समजून घेवंक आमकां आयची वोपार 10 आंकवारीची वोपार जी जेजून सांगली, 10 आंकवारी आसल्यो, 5 पिसाट, 5 शाण्यो. आनी हें शाणेपण आनी हें पिसाटपण कित्याचेर आदारलेलें आसा? सादी वस्त. एक जागृत. शाणी आहा ती सगल्या वेळार जागृत. दुसरें, सगल्या वेळार तांचे लागीं आपलो स्टॉक आसा. जें तेल जाय तांचो वावर करूंक. तांचो वावर आसलो जो न्हवरो येवपाचो ताका येवकार दिवंक. व्हडलो वावर न्हय तो, सादो वावर, पूण खुशालकायेचो वावर. कित्याक हो न्हवरो येता ताका येवकार दिवंक जाय. म्हणटच ताका येवकार दिवंक जें कितें गरजेचें तें तांचे लागीं आसलें, तांणी सगळें तयार दवरलेलें. वेळाचोय बीन तांणी अदमास घेतलेलो. केन्नाय पावपाक जाता, वो लेट जावपाक जाता, हे सगळो अदमास घेवन तांणी आपली तयारी केल्ली. तांकां म्हणल्यार शाण्यो आंकवारी. आनी दुसऱ्यो आसात त्यो तातूंत आसल्यो, न्हवऱ्याक येवकार दिवंक आयिल्ल्यो, त्योय खुशालकायेन आयिल्ल्यो. तांकांय येवकार दिवपाचो वावर दिल्लो. पूण तांणी हें मुखाल्लें चिंतूंक ना. घडये न्हवरो लेट जायत हें चिंतूंक ना. घडये सगळो वेळ रात ते सकाळ पासून आमकां रावपाक पडत हें तांणी चिंतूंक ना. पूण थोडोसो वेळ न्हवरो येतलो, आमी आमचें काम करतले आनी फुज्यो अशें करतले म्हूण घडये चिंतलेले, कांय जावंक ना. तांकां भायर घातलें. आनी भायर कित्याक घातलीं? कित्याक निमण्या वखदार जेन्ना न्हवरो पावलो तेन्ना तीं विकतल्यांगेर तेल घेवन गेलीं. आनी हीं उतरां दुखाचीं, वो आमकां काळजाक लागपा सारकीं. हांव तुमकां वळखना. भाव भयणीनो, ही जागृताय आयज आमकां सगल्यांक गरजेची. पिसाटपण आसा तें पयस करूंक आमकां सगल्यांक गरजेचें. आनी आयज ही जागृताय, हें शाणेपण आतांच आमी नियाळ केला ते भाशेन, उगडास केला ते भाशेन हे एक्टीव सिटीजन्स आसात तांणी ही जागृताय दाखयल्या. जाल्यार दुसरे वाटेन जे आमचे सरकारी मनीस आसात, जे आमचे लेजिस्लेटर्स आसात, तांकां आयज हांव भियेनासतना म्हणटलो पिसाट सगळे. कित्याक पिसाट? कित्याक हे जे
प्रकल्प आमच्या गोंयांत आयल्यात तांचे विशीं हे लेजिस्लेटर्स आसात तांणी बसून बरे भशेन डिस्कस करपाक जाय आसलें, तें समजूंक जाय आसलें. तातूंत जें कितें सारकें ना तें कुशीन काडूंक जाय आसलें आनी जें कितें आमकां हिताचें, जें कितें खरेंच आमकां फायद्याचें तें मुखार व्हरूंक जाय आसलें. पूण ह्या पिसाटांनी मेळूंकूच ना, बाराबर येवंकूच ना, तेल ना, दिवल्यो ना, कांयच ना. स्टे होम, स्टे सेफ आनी स्टे अनसेफ. भितर रावले आपूण सेफ आनी आख्खें गोंय अनसेफ करून उडयलें. आनी हें पिसाटपण आमच्या 40सूय विचून काडलेल्यांचें. आनी ते जेन्ना पिसाट जाले तेन्ना ताच्याहून सुबेज जे पिसाट आसात तांणी आपली एके भाशेन पदवी थंयसर दाखयली आनी आपणाक जाय त्यो दादागिरी चलयल्यो. हें पिसाटपण. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां सगल्यांक ही जागृताय मागुया आनी जे कोण पिसाट जाल्यात तांकांय हांव तुमकां वळखना असलें फावो करिनाका, बगर तांच्याय मनांनी जाणवाय घाल. कित्याक तांच्या दारांचेर वचून जाणवाय बसलेली आसा, तांकां मेमोरंडम्स पावयल्ले आसात, तांकां टॉक्स दिल्ले आसात, तांच्या मुखार वचून तांकां सांगलेलें आसा, एक्सप्लेन केल्लें आसा कितें तें. जरूय हातूंत तांचो सगल्यांचोच जबाब जाला म्हाका खबर नासली. तर भाव भयणीनो, आयज हो नियाळ करता आसतना देवा लागीं मागुया. हें सगळें आमी जागृताय सांबाळली, ती जरी तर आमी देवा विरेत करीत जाल्यार ताका जैत मेळचेंच ना. देव आमकां भोव गरजेचो. आमचे जागृतायेन देवाची जाणवाय आसप एकदम गरजेची. ह्या पासत मागण्यांत आमी सगळीं घोट रावूंक फुडें सगल्यांच्यान भायर सरूंक जायना. आपल्या घरांतलीं जावं दिसाचीं जावं रातीचीं तुज्यान मागूंक तरी जाता. जे कोणी जागृताय सांबाळटात, जे कोण हे जाणवाय घेवन हे जाणवाये वरवीं आमकां तारण दिवंक वावुरतात, तांचे पासत मागूंक जाता. आनी मागण्यांत आमी एक रावून तेच बराबर ही म्हायती जी आहा, इन्फॉर्मेशन जें आसा तातूंत आमी एक रावून सारकी आहा ती म्हायती घेवंक, बरी भाशेन ताची स्क्रुटिनी करूंक. हें जेन्ना आमी करता तेन्ना ती आमची जागृताय. तर आयच्या दिसाक पेपर जरी तर काडलो हेराल्ड जाल्यार पयलींच हेडलायन येयल्ली आसा, विदाउट यूथ रेवल्युशन नथींग कॅन बी डन. आयज तरणाट्यांनी जरी तर उठूंक ना जाल्यार आमचें गोंय सांबाळूंक जावचें ना. आनी आमचे तरणाटे आयज उठल्यात आपलो फुडार राखूंक. आयज आमची आवय बापूय उठल्यात आपल्या भुरग्याचो फुडार, जो कांय कारणाक लागून आमी घडये इल्लीशी आळशी जावन तांचो फुडार आमी पिड्ड्यार करपाक पावयला, तो नव्यान सांबाळूंक. तर असल्या वेळार ही जागृताय आमकां मागुया आनी जागृतायेन आनी जाणवायेन आमी जैताची वाट सगळीं चलुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतान देवा, सुर पदवीधार बापा, सरकार आनी प्रचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्धा आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड संभवलो, आंकवार मरितान जमलो, पोसला तळांत ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुर पदवीधार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचे मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, आत्म्याचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोमेस्तांचें बरें चिंतून सगल्यांच्या जिविताच्यो ड्युट्यो पेटलोल्यो सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासात मागता बापा, तांकां दोळेर आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सर्गीचें राज आसा हें मनान दवरून पोरजे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपयोग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया.
आमी हांगा एकठांय जाल्यांत ती आमचे सगळे पिशेपण पयसावून सुर्गीच्या राज्या पासत व्हड शाणेपण जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आयज वेदी सेवकां खातीर मागतना तांणी सदांच चतुरायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान गोवायत दिवन जेवूंक आनी तांचे वरवीं आमकां देव आपोवणी फावो जावंक खेरीत तांकां बापाची मोजत मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्याचे एक्टीव सिटीजन्स जे सगळे जागृत जाल्ले आसात तांकां सुरक्षा आनी फावो तितली जाणवाय आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागुया. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां स्वर्गीय राज्याचें दार उगडून दिलां, तर आमच्यो पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताचे बरोबर भितर सरूंक आमची खालती मागणी मानून घे आनी आमकां जागृतायेन भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र शुभेच्छा देवाक सुबेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक आनी बरवशान आमी रावता त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगुटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जागृताय आमकां सगल्यांक गरजेची आनी ही जागृताय घेवन आमी जैत मेळूंक आमकां जाणवाय आमचे बरोबर आसा. देव आमचे बरोबर आसा. होच भावार्थ आनी बरवसो घट धरून आमी सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीपर म्हणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाचे पाप काटिले आमकां शांती. देवाचे शेळी संसाचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक पुण्या खातीर मागणे मोगाळाचे मोगाळाचे जो तुंबो पवित्र संस्कारान तुंबो पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारान घेवन शोभना म्हणटोस आत्मीक वाटेन आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या म्हज्या काळजान काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हणसून हांव तुका वेगळयता आनी हांव कोच तुका एकवटा. तुजे कडसून कितें कडसून म्हाका दिवं नाका. आमेन.
उंडो मोडटाना शिसांनी सोम्या जेजूची ओळख धरली. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ले साकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज वेदी सेवकांचो दीस, पूण आयज आमची वेदी सेवकां हांगासर आमी तांकां हाडूंक पावूंक ना. सगळ्या वेदी सेवकां पासत मागुया, सगळ्या भुरग्यां पासत मागुया. आनीक आमच्या ह्या भुरग्यांक आमी आतां मिसाक हाडूंक सुरू करतले. जेन्ना इगोर्जेची उक्तावणी जाल्ली आसा, आमची फिरगोज आमी खेरीत भाशेन फुडल्या आयताराक जावन उक्ती करता. मातशें चोत्राय धरची हाचे विशीं. फुडल्या आयताराक म्हणजे 15वेर फकत तरणाट्यांक आमी इगोर्ज उक्ती करता. जी तरणाटी मिसाक येवपाक सोदतात समजता तांणी आपली नांवां दिल्यात म्हूण, आनी आमची तयारी हाचे बाबतींत जाल्ली आसा. आतां उक्तावणी आमची हे भाशेन जातली. आमचे फिरगोजेन आमच्या हे चिखलेचे इगोर्जेन आमकां 40 जाणांक मिसाक घेवपाक परवानगी मेळिल्ली आसा. म्हणटच दर एक समुदायाचे मीस आमी करतले. 15वेर तरणाट्यांक जाल्यार 22वेर आमच्या सगळ्या वेदी सेवकांक, सगळीं ऑल्टर सर्वर्स जी आसात तांकां आमी हांगासर इगर्जेन हाडटले. 15 ते 22 तारीख मेरेन ह्या सुमारान जाणी कोणें मिसान दिल्लीं आसात तांकां आमी येवंक दितले. जे कोणें फकत मिसान दिल्लीं आसात तांकांच, ओ जे कोणाचो जल्माचो दीस आसा त्या दिसाक, वो कोणाचो लग्नाचो दीस आसा तांकां आमी इगर्जेन येवपाक दितले. इगर्जेन येता आसतना ही चोत्राय धरची. जरी तर कोणूय बरो ना, कोणाकूय जोर आयिल्लो आसा, वो एनी टायप ऑफ सिमटम्स जरी तर कोणाकूय आसा जाल्यार तांणी इगर्जेन येवचें न्हय दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर. इगर्ज ओपन जाता तेन्ना आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग मिसां चालूच आसतली. ह्या फुडलो आयतार जाल्या उपरांत 23वेर जावन आमची माडी सुरू जातात, मागीर नोवेना सुरू जातात सान फ्रांसीस शावेराची. आमी नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां करतले, एक सकाळी एक सांजे. म्हणटच एक समुदायाक ह्या नोवेनांनी भाग घेवंक मेळटलो. आनी आमची सगळीं नोवेना आनी फेस्त, तशेंच इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचें फेस्त जाता म्हणल्यार सगल्यांक एक पावटी तरी मिसान वांटो घेवंक मेळटलो, कुमन्यांव घेवंक मेळटलो. तर आमची तयारी जण एकल्यान बरे भाशेन करची. आमची काळजाची तयारी, ओतम्याची तयारी, आमच्यो चुकी ज्यो आसात तांचे बोगसणे मागून, जे कोणाक खरेंच गरज आसा कुमसार जावपाची तांणी अपॉयंटमेंट घेवन कुमसारूय जावचें. फुडली माहिती म्हणजे फेस्त जाल्या उपरांत आमची इगोर्ज कशी भाशेन उक्ती जातली हाचे विशीं आमचो फिरगोज गवळीक सभा, आमची PPC उपरांत निर्णय घेतली. सगल्यांनी तुमी कॉपरेट करचें. आमचे PPC मेंबर्स आसात, कॅट मेंबर्स आसात, तांचे लागीं बरे भाशेन सगल्यांनी सहकार दिवचो सांगतात ते भाशेन. भितर सरता आसतना जे SOPs दिल्ले आसात आतां हांव एक्सप्लेन करना, पूण जेन्ना तुमी हांगासर येतात तेन्ना हे सगळे इन्स्ट्रक्शन्स मेळटले. त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे बरे भाशेन आमी मिसान वांटो घेवया. 7.5 म्हयने जाले आमी मिसाचे भेटेन नांव साक्रामेंतांतल्यान मातशें पयस आसा फिजिकली, जाल्यार आतां आमकां असो एक मेळटा तेन्ना आमी बरे भाशेन तयारी करुया आनी तातूंत वांटो घेवया. दुसरी गोश्ट आमच्या मनान दवरुया ही जागृताय, जाचे विशीं आयज आमी नियाळ केला. काय बरें आयज देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. सगळीं जागृत रावया. आनीक जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताचे विशीं आमचो ताळो उबारपाक जाय जाल्यार ताळो उबारुया, शिकपाक जाय जाल्यार शिकुया. आयज सांजे नावशीं वा सिरिदांव नावशीं हांगासर ही जमात जातली. आमच्या पलतडी, चिखलेच्या पलतडी जे नावशीं आसा, सिरिदांव आसा, थंयसर मारिना हाडपाची
जी तयारी चल्लेली आसा ताचे विशीं आपलो निशेध मारूंक. ज्या कोणाच्यान घडटा तांणी आपलें सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून फेस मास्क घालून थंयसर हाजीर जावचें म्हूण मागलां. तातूंतय तुमी भाग घेवचो. तर हे सगळें आमी बरे भाशेन करता आसतना एकामेकाक आदार दिवया आनीक जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करून जें सारकें आसा ताका आदार दिवया. आमचे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, हांवें आतां एक्टिविस्ट म्हणपाचें बंद केलां. हांव म्हणटा एक्टीव सिटीजन्स. जे आमचे एक्टीव सिटीजन्स आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया आनी तांकां जेन्ना आदार जाय तेन्ना तो आदार दिवया. गेल्ल्या आयताराक हें जागरण केल्लें लोकांनी चांद्रा आयज दवर्लीं जावपाचें आसलें तेन्ना नोटीस आयला तशें म्हणलेलें आहा की काम जावचें ना, फाटीं घेतला म्हूण. पूण पाती येवंक जायना. देखून हे आमचे जे एक्टीव सिटीजन्स आसात तांणी मागलां लोकांक कळय म्हूण की जरी तर उलो मारलो आयज घडये मॅसेज येतली, घडये फोन येतले कोणाचे, जरी तर आयज हो उलो मारलो जाल्यार सगल्यांनी तयार रावूंक आनी सरकाराक सांगूंक जें आमकां नाका तें आमकां नाका आनी जें कितें आमकां जाय तें आमकां जाय. तर हें करूंक आमी सगळीं एकवटान, आख्खे गोंयकार सगळे एकवटान रावया. फुटी घालतात तांकां पाती येवचें न्हय. जे कोण फुटी घालतात तांकां पयस दवरया आनी जे कोण एकवट करतात ते सगळे बराबर एकवटान येवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Solanz amici, la rosa mirace, pogaci vite coscore, paura ci vite core. Solanz amici, la rosa mirace, pogaci vite Marina naka naka ahoy goya ei naka. Naushi Marina naka naka ahoy goya ei naka. गोंयकार उठला जागृत जाला, गोंयकार उठला जागृत जाला. आमी रस्त्यार येवचे पयलीं तूं धांव मार धांव मार. Naushi Marina naka naka ahoy goya ei naka. Naushi Marina naka naka ahoy goya ei naka. O सरकार गोंय केलां काबार, ओ सरकार गोंय केलां काबार. आमचे निसंटोन जावचे पयलीं बंद कर बंद कर. Naushi
मारी ना नाका नाका आपय गोंया